जेजून आपली उतरां तुमकां सांगलेली आसा. तुमी प्रत्येकान हांगसर आयज कितें ताणें म्हणलां तें तुमी आयकलेलें आसा आनी तें आतां तुमचे काळजान बी कशें ताणें ओंपलेलें आसा. तें वाडत वेतलें. आमी फकत ह्यो थोड्यो वस्तू मनान धरया आयच्या वाचपाचेर आदारून. पयल्या वाचपान आमकां खूब कशें आमी प्रमाणीक आनी दुसरे भशेन जिवंक जाता खोटेपणान तें सांगलां. प्रमाणीक तर आमकां जिवंक जाय. देवाची सुमूर्त ताणें आमच्या काळजांनी घातलेली आसा म्हणून आदल्या कोरोनान आमकां सांगलेलें आसा. म्हणटूच आमी कितें करूंक जाय? ती भितर सुमूर्त आसा तिका आमी एकवटोन आमी उलोवंक जाय, करूंक जाय. ती सुमूर्त आमचे भितर आसा म्हणटच आमची चिंतनां कसलीं आसा ती आमी पळोवंक जाय. चिंतनाचेर बाकीचे सगळे आदारलेले आसता. तरी चिंतना आमची देवाची चिंतना की आमची चिंतना ती आमकां पयले वाचपान कळीत केल्लें आसा. कशे भशेन जातात पळय ती. आतां दुसरे वाचपान आमकां जेजून आनीकूय खूब सांगलेलें आसा. जेजू पासत आनी शुभवर्तमाना पासत ताणें आमकां कशे भशेन जिवंक जाय तें सांगलेलें आसा. पूण म्हजे पासत म्हूण सांगलां ताणें. म्हणटच आमचे सगळे जेजू आमच्या काळजांनी आसा. आदी म्हणनाय तूं सुमूर्त आमच्या काळजांनी देवान घातलेली. पूण ताचे बरोबर ताच्या आदारान आमकां जिवंक जायनासलेलें. कित्याक थंयसर अंतर आसलेलो. पावल उपरांत देवाचे सुमूर्त प्रमाणे जियेतालो पूण आपलें जिवीत तें जेजूचे सारकें नासलेलें. ताचे मदें खोणवळाय नासलेली, समजीकाय नासलेली, काकलूत नासलेली. तो क्रिस्तांवांक धरून बोणकुणीत घालतालो, तांकां मारून उडयतालो. आतां ताचें जिवीत बदललें. जेजूक तो एकवटोन जिवंक लागलो. हांव न्हय, क्रिस्त म्हजें सगळें जियेता हे भाशेन तो जिवंक लागलो. आनी ताका लागून तो न्हय, जेजू ताचे सगळें उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान जिवंक लागलो. ताका लागून इतलें जेजून ताचें सगळें बरोवन दवरलेलें आसा. आमकां आतां पर्यंत तें वाचून देवाच्या एकवटान आमचें जिवीत सारच्याक, देवाचे येवजणे प्रमाणे सारच्याक अशें भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान घडलें. तोय आदी आयकल्लें ताणें क्रिस्तांवपण कितें पळय तें. बावतिस्म जाल्लो पूण आपल्या आदारान आपले पदवेन तो जिवंक सोदतालो. तें पूण म्हाका जाय पळय तशें. पूण ताका मागीर देवाचें उतर इनासा वरवीं दिलें जालें. ताका ताणें सांगलें देवाचें उतर ये. सगळो संवसार जोडलोय आनी तुजो जीव इबाडलोय जाल्यार कसलो आदार. ताचे मदें हें बी बोरवाशाचें घातलें. ताका तें पयलें मानलें ना. देवाचेर पात येवन म्हजें जिवीत हांवें सारूंक जाय तें जाणो आसलेलो. पूण कशें करूंक जाय तें मागीर देवानूच करून घेतलें. आनी ताका लागून आयज पर्यंत आमी हांगसर येता. ताची कूड हांगसर आसा. इतलो लोक येता. आमी आतां म्हणनाय तूं भावार्थी. इतलो भावार्थ ताचेर नासलेलो, देवाचेर नासलेलो येता. भावार्थ तांचे मदें आसा पूण वेगळो भावार्थ. पूण ती हांगसर येवन तांकां शांती मेळटा. कित्याक देव ताचे वरवीं आतां पर्यंत वावुरता. आनी हे भाशेन आमचें जिवीत जावन दी म्हज्या भयणीनो आनी भावनो. देव जो आमच्या काळजांनी आसा जेजू वरवीं तो आमकां वापरूंक सोदता. ताचे कुडीचे सांदे कशें तर आमी ताका आमचें जिवीत सगळेंच मोगून दिवया. कशें दितलें हांव? मागण्यांतल्यान. सगळीं जाणां मागण्यांची मनशां. पूण कसलें मागणें? कसलेंय मागणें जावं तें पूण तें खोलायेन म्हणपाचें. एक आमच्या बाप्पा पर्यंत म्हणटात ती, ओ नमान मरी म्हणटात ती, ओ दुसरी मागणी म्हणटात ती. ते भाशेन आमचें जिवीत आमी जियोया. तर आतां आमच्या जिवितान जेजूच्या एकवटान हो थोडो वेळ सारया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे भितर येता.
ताका आमी हाजीर जावन आमचें जिवीत सारे सगळीं जाणां आत आमच्या उमटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता. आमचे भितर आसा तितली आमची चिंतनां, भावना, चाल, आठवणी कितें आसा तितलें जेजूच्या नांवांत आमी भायर काडया. जेजू 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 जेजू. सुस्कार काबार जाय पर्यंत ये परी आमी जेजूच्या नांवान सगळें ताचेर धरून तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो. आमचें जिवीत ये परी ताच्या एकवटांत सारया आनी तो आमचें सगळें बरोवन येता. प्रत्येक सुस्कारान आमी ओदीक आनी ओदीक ताच्या एकवटान खोलायेन जिवंक लागता.